मोदी शाह हाय 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 मोदी शाह हाय 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 मोदी शाह हाय 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 मोदी शाह हाय हाय जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है हर किसानों के सम्मान में प्रियंका गांधी मैदान में किसानों के सम्मान में प्रियंका गांधी मैदान में अरे हाय 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 मोदी सरकार हाय हाय मुर्दाबाद मुर्दाबाद योगी सरकार मुर्दाबाद अरे जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है किसानों के सम्मान में प्रियंका गांधी मैदान में किसानों के सम्मान में प्रियंका गांधी मैदान में किसान विरोधी नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नरेंद्र मोदी छात्र विरोधी नरेंद्र मोदी महिला विरोधी नरेंद्र मोदी We want जस्टिस we want जस्टिस we want जस्टिस जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है We want जस्टिस we want जस्टिस किसानों के सम्मान में प्रियंका गांधी मैदान में किसानों के सम्मान में प्रियंका गांधी मैदान में देश के सम्मान में प्रियंका गांधी मैदान में We want जस्टिस we want जस्टिस राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद सोनिया गांधी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद We want जस्टिस 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 रिहा करो रिहा करो प्रियंका गांधी को रिहा करो रिहा करो रिहा करो प्रियंका गांधी को रिहा करो रिहा करो रिहा करो प्रियंका गांधी को रिहा करो किसानों के सम्मान में प्रियंका गांधी मैदान में किसानों के सम्मान में मैदान में किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में रिहा करो प्रियंका गांधी को रिहा करो रिहा करो रिहा करो प्रियंका गांधी को रिहा करो रिहा करो रिहा करो प्रियंका गांधी को रिहा करो नहीं चलेगी नहीं चलेगी दादागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी दादागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी दादागिरी नहीं चलेगी रिहा करो प्रियंका गांधी को रिहा करो रिहा करो रिहा करो प्रियंका जी को रिहा करो अरे चलचिना रे चलचिना दादागिरी चलचिना चलचिना रे चलचिना दादागिरी चलचिना अरे चलचिना रे चलचिना दादागिरी चलचिना अरे चलचिना रे चलचिना दादागिरी चलचिना रिहा करो प्रियंका गांधी को रिहा करो किसानों के सम्मान में प्रियंका गांधी मैदान में रिहा करो प्रियंका गांधी को रिहा करो किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में मुर्दाबाद मुर्दाबाद योगी सरकार मुर्दाबाद अरे हाय 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 योगी सरकार हाय हाय चलचिना रे चलचिना दादागिरी चलचिना अरे चलचिना रे चलचिना दादागिरी चलचिना किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में शर्म करो योगी सरकार शर्म करो शर्म करो योगी सरकार शर्म करो शर्म करो योगी सरकार शर्म करो अरे हाय 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 मोदी सरकार हाय 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 जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है अरे चलचिना रे चलचिना दादागिरी चलचिना चलचिना रे चलचिना दादागिरी चलचिना शेतकऱ्यांना मिळवून खुद जाय शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून जाय मिळवून जाय शेतकऱ्यांना मिळवून जाय
किसानों के सम्मान में, 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 यूथ कांग्रेस मैदान 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 में, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में महिला कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में महिला कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में महिला कांग्रेस मैदान में, कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद, राहुल गांधी, जिंदाबाद, प्रियंका गांधी, जिंदाबाद, सोनिया गांधी, जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस, जिंदाबाद, जिंदाबाद, We want, जय we want, किसान विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी, महिला विरोधी, पुढे पाहतो स्टेट स्टेट पुढे पुढे आणि पुढे बस बस रे आज आमचे यूथ काँग्रेसाचे व्हॉलंटियर्स तसेच आमचे प्रदेश अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर, आमचे CLP लीडर बाब दिगंबर कामत, तसेच आमचे साऊथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो डायस, आमचे यूथ प्रेसिडेंट आणि सगळे हांगा जमिल्ले आमचे काँग्रेसचे कार्यकर्ते, काल एक खबर घडली अशी की एकलो युनियन मिनिस्टर ताचो चलो आशिष मिश्रा आणि आपणाची गाडी हे फार्मर्स, हे आमचे किसान जे इतलो तेंप जाले ते मोदी सरकाराचेर प्रोटेस्ट करतात, हे फार्मर बिला खातीर तांचेर गाडी चलयली आणि 8 जाण फार्मर मेले, तांकां मरण आयलें. कसली ही हत्या केली आमच्या किसानाची, ही मोदी सरकाराची राजवट जावंक आसा आमच्या लोकांक मारून उडोवपाक. आज आमी एकठांय जाले हांगा दाखोवपाक आमची सॉलिडारिटी, कित्याक आज जेन्ना आमचे पक्षाचे फुडारी प्रियंका गांधी आणि त्या फार्मरांक वचून भेट दिवपाक प्रयत्न केलो, तांकां तिका आडायली आणि ताका अरेस्ट केली. असल्या बऱ्या कामा खातीर जोण फुडें सरता तांकां अरेस्ट करतात, तांकां भितर उडयतात, तांची जाप बंद करतात. हे मोदी सरकाराचे धोरण लोकांची जाप बंद करपाक, लोकशाही काबार करपाक आणि हांगा हुकुमशाही हाडपाक. आज आमी मागतात सरकारा कडेन की ह्या आमच्या किसान भावांक, आमच्या शेतकारी भावांक न्याय दिवपाक. आणि जशी आमच्या फुडाऱ्यांनी सांगला, आमी ह्या किसानांक आणि आमच्या शेतकारांक भावांक तेंको दीत रावतले, तांकां न्याय मेळसर. आणि प्रियंका गांधी आमची फुडारी जाका भितर उडयल्या ताका ताबडतोब सुटका दिवची, कित्याक हे बऱ्या कामा खातीर जेंकां बंदखण फावो करतात, जांकां जेलीन उडयतात आणि लोकांची फुडाऱ्यांची तशीच लोकांची जाप बंद करपाचो हो प्रयत्न. देव बरें करूं. बरं
यायला लागले आज हांगा महिला काँग्रेस, यूथ काँग्रेस, PCC, आमचे LOP लिडर आणि आमचे बाकीचे पदाधिकारी हांगा जमिल्ले आसा. आयताराक जे कांड घडले UPत हांगा त्याचा निषेध लक्ष्मीपूर खेरी हांगा जे कांड घडले त्याच्यात आमचे 8 UPतले लोक फार्मर्स, त्यातले 4 आशिल्ले, 4 दुसरे लोक आशिल्ले. आज आंकडो असा 9 पर्यंत गेलेलो आसा आनी कितलो वाडटलो सांगपा जायना. पण हे जे कांड चल्ला UPत ते राम राज्य करत आसा भाजप सरकार. पण एक्चुअली पळोवपाक गेले हे राम राज्य न्ही जे UPत चल्ला पळय लोकांक फार्मर्साचेर उडोवपाचे. आनी त्यात हात आसा तो BJPचो पळय जो आमदार आशिल्लो होम मिनिस्टर, त्याच्या SUV गाडींतल्यान ते एक्सिडेंट जावन आतां ते एक्सिडेंट सांगता तो नाशिल्लो, खुबशीं कारणां दिता. पण हे अशे कितलेशे कांड UPत घडत आसा. बायलांच्यार अत्याचार, मागीर यूथ पळय आसा तेंच्यावर अत्याचार, मागीर फार्मर्स जे आमचे अन्नदाता आसा तेंच्यावर तो अत्याचार तो चलत आसा. आनी तांचे जे हे आशिल्ले डिमांड्स 9 महिने का 10 महिने जाले ते बिचारे हांगा स्ट्रायकवर आशिल्ले. पण मोदी सरकार हे निजून पडलेले आसा, सामके दाद दिला तांकां आनी त्यांची जी मागणी आसा ती सुद्दां पुरी करना. जर हे आमचे अन्नदाता कशी ट्रिटमेंट दिता, बायलांक जे रेप्स वगैरे जे घडत आसा एट्रॉसिटीज UPत ते इतले भयानक आसा की एक फियरफूल एटमॉस्फियर थंय तयार जालेलें आसा. आनी आज आमी गोव्यात पळयता की गोवा हे जरी ल्हान शहर असले, स्टेट असले तरी हांगा पण तसलेच पडसाद म्हणजे रिॲक्शन तशीच जात आसा. भाजप सरकार ते तशा टायपनं वागपाक सोदता आनी एक लोकांच्या मनात भय निर्माण करपाक सोदता. ह्याचो काँग्रेस पार्टी आमचे निषेध करता. आज आमी सगळे हांगा जमलेले आसा कित्याक काल आमची जी लिडर आसा UPची जनरल सेक्रेटरी आसा प्रियांका गांधी, ती त्या लोकांतर सिंपथायज जावपाक, सिंपथी म्हणजे पळोवपाक ताका कितें जालें, कितें लागलें, कितें प्रॉब्लेम जालो ते पळोवपाक जेन्ना ती वताली तर तिका त्यांनी नजर कैदेक दवरलेलें आसा. 151 सेक्शन लावन तिका नजर कैदेक दवरलेलें आसा आनी तिका मुखार वचपाक दिना जालें. आज म्हणजे तुमकां ते उलोवपाक दिना, तुमकां लोकां कडेन वचून तेंच्या कडेन सिंपथी दाखोवपाक दिना. हे कसल्या हे गुंड राज आसा. हे रामराज न्ही, हे गुंड राज आसा आनी ह्याचो आमी सगळे काँग्रेसवाले निषेध करता. जे आज पहिले ते अत्याचार करताले ते बायलांवर, भुरग्यांवर आनी थोड्या गरीब लोकांवर. आज ते अत्याचार करपाक लागले आमचे काँग्रेस लिडरांवर आनी हे आमी काँग्रेसचे कार्यकर्ते केन्नाच सहन करचे ना. आनी म्हणून आज आमी मुखार येतले आनी गोंयांत तशें परत गोंयांत जे पळय आमी एट्रॉसिटीज पळयली आसा बायलांवर तसली एट्रॉसिटीज परत जावपाक दिवची ना. हो म्हणून आमी आज आमकां सगळे जमलेले आसा. थँक्यू. बरी सास तुमकां सगल्यांक आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्या कंडेम करपाक. जाणा आयज प्रियांका गांधीक पोटलेले कडेन अरेस्ट केलेली आहा फकत फार्मर्सांक हेल्प करता म्हणून. जे फार्मर्स हिंगासर तुमी जाणा ऑलमोस्ट आतां वरस जायत येयले. हे फार्मर्स थिंगासर वतान थंडेन कितले जाण मेले प्रोटेस्ट करतना फकत आपलो हक सांबाळपाक आनी आमच्या लोकांक सांबाळपाक, आमचे गोंयकार तशेंच आख्खे इंडियेच्या लोकांक सांबाळपाक. आनी हेंका लागून तर आमी तांकां हेल्प करिना जाल्यार आमची भाजी आनी हे पळय ते व्हडले व्हडले कॉर्पोरेट्सांक दिवपाक केल्या. ही सगळी म्हारगाय वाडटली आमी इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचेर आमी ही भाजी घेवची पडटली. कित्याक हे जे व्हडले व्हडले कॉर्पोरेट आहा ते आमचे बरें चिंतपाचे ना. हे फकत आपल्या फायद्याचे चिंतले आनी व्हडले व्हडले वेअर हावस बांदले सगळे एक्सपोर्ट करपाक वयता थिंगासर वेअर हावस बांदलेले आहा आनी आमचे गरीब लोक काबारात येयले. कित्याक आयज आमी एकठांय जाल्या हेका प्रोटेस्ट करपाक. कित्याक प्रियांका गांधीन कितें केलां तें
फकत तांकां लोकांक सपोर्ट करता म्हणून फार्मर्सांक सपोर्ट करता म्हणून आनी एक गाडी येता इतल्या फास्ट आनी 8 जाण सुमार फार्मर जेन्ना प्रोटेस्ट करताले तेंचेर वयल्यान घालून 8 जाण फार्मरांक तेणी मार उडयले आनी अशें कितें हें कोणें धाडलें तांकां हें अशें जावप सारकें न्हू वयता थिंगासर दादागिरी वयता थिंगासर दबाव घालप आनी मातसो आनी कोण फुडें सरलो हेल्प करपाक जाल्यार ताका भितर उडोवपाक वचप हें बरें न्हू आनी असलें आमी जावंक दिवचें ना तुमी कितलेय भितर उडया जितले तुमी त्रास करतले आमच्या काँग्रेसीक आनी आमच्या लिडरांक तितले आमचे गोंयचे लोक आमी स्ट्रॉंग जातले आनी आमी सदांच तेंच्या फाटल्यान रावन जाता तितल्या भाशेन आमी लोकांक अवेरनेस करून आनी काँग्रेस पार्टी आमी सारकी फूल स्विंग आमी काँग्रेस पार्टी हिंगासर निवडून हाडपाक आमी लोकांच्या मदें रावतले देव बरें आयची जी घटना जाल्या तितून आमी निशेध करता आनी लोकां कडेन मागता की अशी घटना जावची न्हू कारण आमचो सुद्दां एक गोवाचो प्रदेश गोवा जो आसा जो फार्मर्सांचो आसा आनी तेन्ना ज्या तरेन म्हाका दिसता डेमोक्रेसीच्या हितून चलपाक जाय हो गव्हर्मेंट अजून पर्यंत 9 वर्सां 7 वर्सां जालीं चलना त्याच्या खातीर प्रत्येक देशवासियान चिंतपाची गरज आसा आयज काळ येयला की ह्या BJP गव्हर्मेंटाक हांगाच्यान घरा धाडपाची गरज आसा आयज जो कांड जालो आयज जी प्रियंका गांधीक जेन्ना आमी पळयता की आमचे लिडर जे आहा ज्या तरेन फार्मर्साच्या एका सपोर्टाक गेला त्या तरेन तेंच्यांनी खंय ना खंय तांकां आडोवपाची तयारी केल्ली आसा तेन्ना हांव मागता गोंयकारांक बी अशें पळया हे दीस हेच्या परस वर्स्ट दीस गोंयांत येवपाचे आहा त्या BJPच्या सरकाराक तेन्ना हांव मागता की सगळ्यांनी गोंयकारांनी एक रावन आमच्या गोंयची अस्तित्वाय आमच्या गोंयची आयडेंटिटी राखपाची गरज आसा आमची जी भुमी आहा तेजी राखपाची गरज आसा आनी अशें कांड गोंयांत जावचें न्हू अशें हांव मागता जय हिंद जय गोवा यूथ कांग्रेस जिंदाबाद यूथ कांग्रेस जिंदाबाद कांग्रेस जिंदाबाद किसानों के सम्मान में मैदान में किसानों के सम्मान में मैदान में यूथ कांग्रेस जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद प्रियंका गांधी जिंदाबाद आयच्या प्रोटेस्टाक उपस्थित पार्टी प्रेसिडेंट श्री गिरीश चोडणकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिगंबर कामत महिला अध्यक्षा बीना नायक दोन्ही डिस्ट्रिक्टाचे प्रेसिडेंट आमचे सगळे युवा कार्यकर्ते महिला कार्यकर्ते आणि सगळे मिडिया आज एका निषेधार्थ आम्ही हांगा जमल्या जे काल एक घटना घडली UPन 8 लोकांक गाडी घालून मारून उडयले आणि प्रियंका गांधीक इल्लिगली अरेस्ट केली ह्या घटनेचो निषेध करपाक आज आमी हांगा आझाद मैदानाचेर जमल्या आमी पळयता की देशान ज्या पद्दतीन गुंडगिरी वाडल्या डेमोक्रेसीचो मर्डर जायत चल्ला आणि हे दिसान दीस ह्यो घटना अश्यो वाडत आसा जेणे करून खंय तरी एक ह्या देशाचो नागरीक एक खंय तरी इनसेक्युअर फील करपाक लागला जी काल एक घटना घडली ज्या घटनेन शेतकरी जो एक युनियन मिनिस्टर आणि डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जेन्ना UP थंय आयिल्लो आणि तेका निषेध करपाक जेन्ना शेतकरी मोठ्या संख्येन तेका विरोध करपाक थंय जमले तेन्ना मंत्र्यान आपली गाडी चोडून 8 लोकांक थंय जिवंत मारून उडयली ही दुर्दैवी घटना म्हाका दिसता देशाच्या इतिहासान अशी केन्नाच घडूना आसतली पयल्या फावट खंयचो तरी मंत्री लोकांचेर गाडी चोडून तांकां मारून उडयता हेज्या सारकी आनी दुर्दैवी घटना केन्ना जावना आनी हेजे फुडें म्हाका खबर ना कित्याक ज्या राजवटीन हें घडटा खंय तरी देशाचो एक नागरीक ह्या नात्यान दिसता की आज खंय तरी डेमोक्रेसीच्याच मर्डर जायत चल्ला आनी इतकें सगळें जेन्ना हें घडटा प्रियंका गांधी जेन्ना रातची त्या जे शेतकरी जे मेल्या तांकां जेन्ना जाप दिवपाक थंय गेल्ले इल्लिगली तिका रातची अरेस्ट केली त्याच बरोबर जो आमचो खासदार दिपेंदर सिंग हुडा तोय थंय गेल्लो ताकाय थंय अरेस्ट केलो सो अश्यो ह्यो घटना आज देशान वाडत चल्ल्या जे शेतकरी इतके तेंप रस्त्यार देऊन जे किसान विरोधी जे फार्म लॉज ह्या मोदी सरकारान जेन्ना हाडल्या
आणि कितके म्हयने जाले आता शेतकरी त्याच्या विरोधात आज रस्त्यार बसून ते आंदोलन करतात आणि ह्या आंदोलनाचो एक भाग म्हणून काल तेंच्यांनी प्रोटेस्ट करपाक जो युनियन मिनिस्टर आयल्लो तेका थंय विरोध करपा खातीर ते थंय जमलेले आणि ती जमलेले कडेन एक इनसेन्सिटीव म्हळ्यार कोण हें चिंतपा पसून शकना की कोण अशें जमलेले कडेन तेंच्या गाडी चडोवन तेंकां चिड्डून मारून उडप. सो ह्या घटनेचो आमी युवा काँग्रेसच्या वतीन निशेध करता आणि ही एक घटना ज्या घटनेचो आमी आज देशभरान भारतीय युवा काँग्रेस संपूर्ण देशभर हो निशेध करता आणि त्याचो भाग म्हणून आज आमी हांगा निशेध करपा जमल्या. त्याच बरोबर जे शेतकरी जे मेल्या तांकां आज आमी हांगा श्रद्धांजली दिता. देव बरें. कालचे लखीमपूर खरी हांगा जो केंद्रीय मंत्री आसा युनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा तागेलो चलो आशिश मिश्रान जवळ जवळ 8 लोकांक तितून भितर फार्मर्स हांकां गाडये पोंदां घालून मारले आनीक त्या परिवाराक सहानुभूती दिवपाक सपोर्ट दिवपाक प्रियंका गांधी आनी दिपेंदर हुडा आनी बाकीचे ते वचपाक लागले तेन्ना जो हो केंद्रांत किसान विरोधी जो सरकार आसा जो फक्त कॅपिटलिस्ट आनीक क्रोनी क्लबांक प्रमोट करता त्या NDA सरकारान आपल्या UP सरकाराक सांगून पुलिसां मार्फत तांकां अरेस्ट करपा सांडून जेणी कोणे हेंचेर फार्मराचेर अन्याय केला तांकां सोडून जांकां सपोर्ट दिवपाक वयताली प्रियंका गांधी दिपेंदर हुडा आनी हेर हांकां कालच्यान अरेस्ट करून एका रुमान दवरल्यात. आमी केंद्रीय सरकार हांचे कडेन मागतात तुमी फक्त भेटी करीत आसात पूण भेटीक तुमी न्याय दिनात. प्रियंका गांधी ही देशाची एक कन्या ती बीन एक भेटी आनी तुमी जस्ट स्लोगनां दीत आसात आनी तुमी आयज एक बायले मनशेचेर अन्याय करतात. एक कावडली एक्ट तुमी केल्लो आसा की एक बायल मनशेक फांतोडेर 4 तुमी अरेस्ट करता. कितें अरेस्ट करपा ती कितें करपाक वयताली ती वयताली ज्या परिवारांतले शेतकरी मरतात जांकां मारल्याक ह्या केंद्रीय मंत्र्यान त्यांच्या भुरग्यांनी तांकां न्याय मागपाक तांकां सहानुभूती दिवपाक तांकां तुमी एनकरेज करपा सांडून तांकां तुमी तेंचेर अन्याय करतात तांकां तुमी अरेस्ट करतात डिटेन करतात आनी आजुनूय रिलीज करनात. हे आमी ह्या घटनेचो निशेध करपाक आयज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी यूथ काँग्रेस महिला काँग्रेस ह्यो सगळ्यो आयज हांगा प्रोटेस्ट करतात. पयलीं म्हणजे कंडेम करतात UP सरकाराची UP पुलिसाची ही डिक्टेटोरियल एटिट्यूड तुमी पॉलिटिकल पार्टीच्या वर्करांक अशें करून सोंपोवपाक शकनात. नंबर 2 जेचेर अन्याय जाल्लो आसा परिवाराक त्या परिवाराक न्याय मागपा खातीर आयज आमी हो प्रोटेस्ट आसा. आनी तिसरी गजाल म्हणजे आमच्यो डिमांड आसा केंद्र सरकारा कडेन आनी UPच्या पुलिसां कडेन की त्यांनी ताबडतोब प्रियंका गांधी दिपेंदर हुडा आनी हेरांक जांकां तुमी अरेस्ट करून डिटेन करून दवरलेले आसात तेंची अनकंडिशनल बेल मूव करनासतना तांकां इमिजिएटली रिलीज करचे आनी केंद्रा कडेन मागता ह्या सगळ्या घटनेची एक इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा. शेतकरी गेले वर्सभर प्रोटेस्ट करतात न्याय मागपाक. आयज देशभर आमचे पोट भरतात आमचे अन्नदाता जे शेतकरी आसा तेंचेर मोदी सरकार तेंचेर विरोध करतात तेंचेर अन्याय करतात. ह्या घटनेचो आमी ह्या वेळार निशेध करतात. तशेंच गोंयांकूय आयज आमी पळयतात खुबशे जे शेतकरी आसात त्या शेतकऱ्यांचेरय अन्याय करतात. सो आमचो आयजो जो प्रोटेस्ट आशिल्लो तो ह्या घटनेचो निशेध करपाक आनी हेंची सगळ्यांक न्याय दिवपाक आनी प्रियंका गांधीक इमिजिएटली थंयच्यान रिलीज करपाक. काँग्रेस पार्टीचा काँग्रेस पार्टीचा
काल उत्तर प्रदेशात लखीमपूर केरी ह्या डिस्ट्रिक्टान जो इन्सिडंट घडलो ताजो निशेध करपा खातीर आज हांगा प्रदेश काँग्रेस कमिटी, यूथ काँग्रेस आनी महिला काँग्रेस ह्या सगळ्यांनी एक जावन हांगा धरणं धरलां. आमी सगळे जाणात की भारत हो कृषी प्रधान देश. ह्या देशाचो फाटीचो कोणो म्हणजे शेतकरी. शेतकरी अन्न पिकयतात आणि म्हणून आमी सगळे जगतात. ह्या शेतकऱ्याचेर अन्याय करप म्हणजे आमी सगळ्यांनी आमचेर अन्याय करप. आणि आज जवळ जवळ 1 वर्ष जालें शेतकरी रस्त्यार आसा. शेतकरी एजिटेशन करता, शेतकरी ट्रॅक्टर घेवन रस्त्यार येतात आणि हे सरकार आज पर्यंत तांचे प्रश्न सोडोवपा खातीर लक्ष दिना. म्हणजे म्हाका दिसता खंयच्याच राष्ट्रांत, जगांतल्या खंयच्याच राष्ट्रांत शेतकऱ्याचेर असो अन्याय जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळना. कारण प्रत्येक राष्ट्रांत शेतकऱ्याक म्हत्वाचें मानाचें स्थान आसता. गेल्ले 1 वर्सभर जालें आतां हें एजिटेशन चालू आसा आनी ताजो कळस म्हणजे काल जो इन्सिडंट जालो, काल एक केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय तो आनी उत्तर प्रदेशचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर हे दोगी जाण हेलिकॉप्टरान येवपाचे आशिल्ले आनी थंय शेतकरी जमिले सगळे आनी थंय शेतकरी जमिले तांचो निशेध करपा खातीर. आनी थंय जो इन्सिडंट घडलो तो पळयलो जाल्यार ह्या देशांत कितें चल्लां काय दिसता. मागीर एक मंत्र्याचो, त्या केंद्रीय गृह मंत्र्याचो चलो गाडी घालता आनी 8 जाणांक मारून उडयता. म्हणजे म्हाका याद जाता की अशी गाडी घालून मारून उडोवप. एक रातचे न्हिदिल्या मनशाचेर गाडी चलयली जाल्यार केदो व्हडलो बोवाळ जातालो. बॉम्बे म्हाका याद जाता एक न्हिदिलो रातचे कोण तरी गरीब बाबडे न्हिदिले, तांचेर कोणी तरी हाडून गाडी चलयली, एकलो मेलो. ताजेर 2 दीस 3 दीस मिडियांत चर्चा, मिडियांत परत तेंच दाखयताले. आनी हे येदो व्हडलो इन्सिडंट जालो, 8 जाण मेले. आनी ज्या पद्दतीन ते घटना हँडल करपाची, ती घटना हँडल करपा सोडून आमची प्रियंका गांधी, तो हुडा, दिपांकर हुडा हे तांकां मेळपाक वताले, तांचे फॅमिलीक मेळपाक वताले, आपले सेन्सिटिविटी दाखोवपाक वताले, संवेदनशीलता प्रकट करपाक वताले. तांकां रातचे धरून अरेस्ट केले फातोडेचेर 4 वरां. म्हणजे कसलें सेक्शन लावप ना, कांय ना, कसलें कांय चार्ज ना, कांय सांगू ना तांकां, कांय ना. तांकां धरल्या आनी व्हेल्या आनी दवरल्या आनी तांकां सांगलां 151 लायलो म्हणून. वॉरंट ना, ऑर्डर ना, कांयच ना. कलेक्टरान ऑर्डर सुद्दां काडूं ना. दे आर अंडर 151 दे आर अरेस्टेड. हे राज्यांत लोकशाही आसा काय आमी हुकुमशाही कडेन वता हाचेर एक व्हडलें प्रश्नचिन्ह आज पडटा. शेतकऱ्यांचेर ज्या पद्दतीन आज पर्यंत जो जाला हाचो अतिरेक म्हणजे काल जाल्लो इन्सिडंट. आनी आमी ह्या अरेस्टाचो, ह्या घटनेचो पूर्णपणे निशेध करता आनी ताचो निशेध करपा खातीर आमी हांगा जमिल्ले आसा. आमची मागणी आसा की प्रियंका गांधी आनी हुडा तांकां अरेस्ट केल्या आमच्या कार्यकर्त्यांक थंय, तांकां सगळ्यांक इमिजिएटली सोडून दिवचें. आनी कांयच तांणी कसलोच गुन्हो करूं ना, कांयच करूं ना. फक्त ते थंय तांच्या फॅमिलीक मेळपाक वचपाक सोदताले. हो जर गुन्हो आसत जाल्यार फाल्यां आनी कोणाक तुका मेळपाकूच वचपाक मेळपाना. कितेंय सेक्शन लायतले आनी भितर उडयतात. आमी हाचो निशेध करतात आनी लोकां कडेन मागतात, ह्या देशाच्या प्रजे कडेन मागतात, दोळे उगडात आनी पळयात शेतकऱ्यांचेर कसो अन्याय जाता तो. आनी शेतकऱ्यांक जर संवेदनशीलता दाखोवपाक कोणी वता जाल्यार तांकां धरून भितर उडयलें वता. ही आज ह्या देशाची परिस्थिती आसा. हे सगळ्या ह्या देशाच्या प्रजेन दोळे उगडून पळोवचे. काँग्रेस पार्टीचा, काँग्रेस पार्टीचा किसानों के सम्मान में, कांग्रेस निकली मैदान में, किसानों के सम्मान में, जब जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है, किसानों के सम्मान में मैदान में काँग्रेस पार्टीचा, काँग्रेस पार्टीचा. अरे हाय 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 हाय, योगी सरकार हाय 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 हाय, योगी सरकार अरे जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे
इसको आगे करना है। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में अरे चल चीना रे चल चीना दादागिरी चल चीना, अरे चल चीना रे चल चीना दादागिरी चल चीना, अरे चल चीना रे चल चीना दादागिरी चल चीना। अरे हाय 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 योगी सरकार हाय हाय, हाय 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 योगी सरकार हाय हाय। रिहा करो प्रियंका जी को रिहा करो रिहा करो प्रियंका जी को रिहा करो, रिहा करो प्रियंका जी को रिहा करो। जे शेतकरी ह्या इन्सिडेंटान मेल्या ताका आज आमी काँग्रेस परिवारा वतीन आमी हांगा 1 मिनीट सायलन्स पाळून तांकां आमी हांगा श्रद्धांजली दितात.